सावड्डे मतदारसंघात बीजेपीन कोणाक तिकेट दिवची ते सावड्डे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान सांगपाची गरज ना। सावड्डेचो आदलो आमदार विनय तेंडुलकरान मोठ्या प्रमाणात कामां केल्लीं आसात। सावड्डेचे बीजेपी मंडळ आनी कांय सरपंचांनी आमदार गणेश गांवकाराक तेंको दिवंक फोंडें पत्रकार परिशद घेतली। दुसरे वटेन बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय खंय उबो रावंक तयार जाला। फाटले 2 दीस जाले पेपरांनी सावड्डे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ह्या नावाचो एक नवीन NGO जो हल्लीच जशी अळमी येता त्या पद्धतीन ह्या मतदारसंघात सुरू जाल्लो आसा आनी ताजे वांगडी जे सभासद आसात तांच्यांनी जे आमचेर म्हळ्यार आमच्या माननीय आमदारांचेर आनी आमच्या सरकाराच्या विरोधान जे वक्तव्य केल्लें आसा ताका जो निशेध म्हणून आयज आमी पत्रकार परिशद घेता। आयज तांच्यांनी आरोप केला की आमचे माननीय आमदार हांकां भाजप पक्षातर्फे तिकीट दिवची न्ही, त्याच बरोबर आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष तांचेरूय बी तांच्यांनी ताकाय बी तिकीट दिवची न्ही असो म्हणून आरोप केल्लो आसा। हे तांचो आरोप बिनबुडाचो आसा। भारतीय जनता पार्टी हो राष्ट्रीय पक्ष जावन आसा आनी तिकिटाचें ठरोवप हे मंडळ कमिटी कोर कमिटी जी असतात किंवा आमचे वयले जे लोक असतात आमचे सगळे वरिष्ठ आमचे जे असतात भारतीय जनता पार्टीचे हे ठरयतात। हांगा कोणाचे डायरेक्शन दिवपाची कोणाचीच गरज ना। जे स्वताक प्रोग्रेस करपी अशी म्हणून घेतात तांणी प्रोग्रेसान पयलीं देंवचें। आज आमच्या माननीय आमदार श्री गणेश भाऊ गांवकर तसेच आमच्या प्रदेशाचे अध्यक्ष हांकां तिकीट दिवं नये अशी जी मागणी करता त्या फ्रंटातले जे मेंबर आज जे मागणी करतात ते पहिले आपण या पक्षाचे प्राथमिक मेंबर आसा काय याची तांणी विचार करचो, कारण पक्षान कितें डिसिजन घेवचे हे आमकां बेसले कोणी आयिल्ल्या लोकांनी सांगपाची गरज ना। सावड्डे पंचायतीचे जे कंप्लीट मंडळ आसा तेणे आमदारान आमकां फुड्यान घेवन आयज म्हाज्या एक मिराबाग वॉर्डाक जवळ जवळ 20 कोटीची मायज काम जाल्लें आसा। ते दुसरें सगळे सावड्डे पंचायतीचे पळयत जाल्यार 50 कोटीचे वयर काम जाल्लें आसा आनी हेजे जे क्रेडीट हे फूल आमदाराक वता तशेंच भारतीय जनता पक्षाक वता। कोट्यांनी काम जाल्लें आसा आनी हांकां जेन्ना आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता आमकां खबर आसा की कितली कोटीची काम जाल्यात ती आनी जे भायल्यान हे उलयतात की काम कांय जावना कोणा फुड्यान येना जाल्यार आज आमकां तेणी फुड्यान घेवन आज आमची कितलीशी पर्सनल काम जाल्ली आसा। कोण तरी उठलो पत्रकार परिशद घेतलो आनी हेका तिकीट दिवं नाका तेका दिवचे त्या आधाराचेर तिकीट आमचे जायना। मंडळ प्रमुख कार्यकर्ते कोर ग्रुप यांच्या सगळ्या संगनमताक आणि जो परफॉर्म करता बरो परफॉर्म करता अशा आमदाराक तिकीट दिवं नाका म्हणपाची अधिकार ह्या लोकांक कसलोच ना। दुसरे वटेन सावड्डेचो आदलो आमदार विनय म्हणटा पक्षान सांगले जाल्यार गोंयच्या खंयच्याय मतदारसंघात रावपाची ताची तयारी। सावड्डे मतदारसंघ पयले आमदार पण तुमी कितें रावपाचें अशें म्हणून बोवाळ केला तशें कांय जावना अजून। पार्टी समज खंय राव म्हटलो गोंयान खंयच्याय मतदारसंघात पार्टीन सांगल्यार रावपाची तयारी आसतली। तुमी इंटरेस्टेड आसा खंय न्ही खंयच्या मतदार हांव सावड्डे एकूच म्हणना फाल्यां खंयचो मतदारसंघ आसा कुर्तरी आसा नावेली आसा बाणावल्या वेळ्ळी आसा खूब मतदारसंघ खंयच्या मतदारसंघात पार्टी सांगता रावपाची तयारी आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू आनी मयूर नाईक। बोटीचेर जॉब दिता म्हूण सांगून वास्कोच्या भुरग्याक 4.25 लाखांची तोपी घाल्या। बनावट एजंटाक फोंडेच्या पुलिसांनी धरलो। आरोपी अजय शिरोडकार आनी ताचो बापूय दिलीप खंय बोटीचेर काम दिता म्हणून सांगून लोकांकडल्यान पयशे उखलताले। फिर्यादी प्रज्योत पेडणेकारान फोंडें पुलिसेंत केल्ले कंप्लेनी वेल्यान पुलिसांनी एक्शन घेतली। आरोपीक 4 दिसांचो रिमांड दिला। आमकां पुलीस स्टेशनार फिर्यादी प्रज्योत विनायक पेडणेकार वास्को रावपी हाणें रितसर कंप्लेन हांगा नोंद केल्या की ताका भायर बोटीचेर जॉबाक व्हरता म्हणून एक कॅप्टन अजय शिरोडकर रावपी दुर्बाट आनी ताचो बापूय आनी दोगांनी मेळोन ताका ताजे सगळे टोटल 4,25,000 रुपये घेतले आनीक तशेंच ताका भायर वचपाक लागून एक तिकेट सुद्दां दिली ताणें विमानाची। ती ताणें जेन्ना ताची पडताळणी केली तेन्ना ती फेक तिकेट म्हणून कळ्ळें ताका। सो हे फसवणुके प्रकारा लागून ताणें हांगा तक्रार नोंद केलेली आसा आनी तेजी तक्रार ही आमी रजिस्टर केलेली आसा अंडर सेक्शन 420
468, 471 रेड विथ 34 IPC. आनीक आरोपीकूय आमी हाडलेडीन आसा, ताका अरेस्ट केल्या ह्या गुन्ह्या भितर. हांव प्रज्योत पेडणेकर, वास्कोचो. हांगार अजय शिरोडकर, अजय दिलीप शिरोडकर, ताचो बापूय आसा दिलीप नरसिंह नायक शिरोडकर, हे दुर्भाटचे रावपी. हेंच्यांनी म्हाका फ्रॉड केल्लो आसा, भायर व्हरता म्हणून पयशे घेतलेले आसा इल्ले करून. आनी आयज हांवेनूच तांकां पुलीस हे रेड हँडेड ताका पुलिसांक धरून दिल्लो आसा. हो खूब दिसां पासून पुलिसांक सुद्दां वॉन्टेड आसलो आनी पुलिसान सुद्दां खूब कंप्लेनी येयल्ल्यो आहा पुलीस स्टेशनार हेज्यो. सो हो म्हाका जवळ जवळ 4-25 फ्रॉड केल्लो आहा हेणी. हांव विनय नायक शिरोडेचो. हो जो आज पुलिसांनी धरला अजय शिरोडकर, अजय दिलीप शिरोडकर, दुर्भाटचो रावपी. तेजे हांगा कॉमर्स सेंटर बिल्डिंगेन ऑफीस आसलें. सो म्हाज्या एका फ्रेंडाचे थ्रू हांव ताका मेळ्ळो आनीक तेणें म्हाका लँडर धाडटा म्हणून सांगलेलें एक जवळ जवळ गेल्या त्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यान. सो तो जे करपाक शकलो ना, सो ताका लागून हांव पयशे मागपाक लागले तेजे कडेन परत दी. सो ते पयशे मागपाक लागला एक आतां 6-8 म्हयने जाल्यार तो आजून हें करनाशिल्लो. सो म्हाका तो टोटल 1,20,000 दिवपाक आसलो, तितूचे ताणें 30,000 म्हाका रिटर्न केले, पण आतां 90,000 दिवपाचो उरला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. जायका बर्जर लांच प्रकरणात क्रायम ब्रांच चड करून मंगळारा आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतेचेर चार्जशीट फायल करता. पयले चार्जशीटांत ताचेर क्रायम ब्रांचीन चार्जीस लावंक नाशिल्ले. ताची कस्टडींत चवकशी करूंक मेळटली म्हूण समजून क्रायम ब्रांचीन चार्जीस लावनाशिल्ले. ताच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक आव्हान दिवपी क्रायम ब्रांचीचो अर्ज सुप्रीम कोर्टान अजून निकालांत काडिल्लो ना. जायकाच्या कंत्राटां खातीर गोंयच्या मंत्र्याक लाच दिल्या म्हूण अमेरिकेच्या कोर्टांत हें प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें. घेऊ एक ब्रेक.